नमस्कार स्वामिनीच्या ह्या नव्या कार्यावळी. सो सध्या चालू असा लग्नाचं सीझन. आम्ही लास्ट 2 एपिसोड तुमकां लग्न वेडिंग स्पेशल दाखयले आणि ह्या फावटूय आमचो वेडिंग स्पेशल असो एक आसा. आतां लग्न म्हटलें की पयलींच्या भशेन गेली, मुहूर्त काडलो, सव्यार गेली, माळा घातली आनी लग्न जालें अशें ना. आतां लोक बारीक डिटेल्स पळयतात आनी ह्या डिटेल्साक आमकां मदत करूंक आमच्या बरोबर आसा आज सुनंदा चोडणकर. नमस्कार. सो आमी तुमची एक पेज पळयली आनी थंय तुमचे वेरियस डेकोरेटीव आयटम्स पळयले जे लग्ना खातीर यूज जाता. सो आमकां त्या बद्दल थोडी म्हायती दिया. ह्या धंद्याक आतां 40 वर्सां प्लस जाली. म्हणजे म्हाज्या मांवाचो धंदो कळ्ळें. मागीर म्हाज्या घोवान चालू केलो मांवा फाटल्यान. मागीर हांवें ताका हातभार लागूंक जाय म्हणून हांवें हें केलें कळ्ळें. मागीर मिस्टर म्हणपाक लागलो यो धंद्यान. मागीर म्हाका एक आवड निर्माण जाली कळ्ळें न्ही. एक नाल्ल करपाक लागले, करे करपाक लागले. मागीर थोडक्या भितर मागीर म्हाका प्रतिसाद खूब मेळ्ळो. कस्टमरूय म्हाजे वाडले कळ्ळें. मागीर तें जालें. मागीर म्हाका परत म्हाज्या भुरग्यांनी खूब सपोर्ट केलो कळ्ळें न्ही. सिमरन रेडकर म्हाज्या भावाची चली, चल आते तूं फुडें सर अशें म्हणून म्हाका तेणें सांगलें. म्हणून हांवें हे स्टेप घेतले. हे हालींच घेतले हांवें. म्हणजे इंस्टाग्राम, फेसबूक हें म्हाका कळना, पण म्हाज्या सुलभास तन्मय चोडणकर म्हाजी सून तेणें म्हाका खूब साथ दिलो. म्हणजे मॅसेजी हे कर, म्हणजे मॅसेजी कर आनी हें कर म्हाका जायना न्ही. हय, मागीर तेणें हेल्प म्हाका खूब केलो. आतां तुमी जशें सांगलें की 40 वर्सां पयलीं तुमचो मांवाचो धंदो आशिल्लो. तो धंदो कसो? डेकोरेशन, क्रॉकरी आयटम, भाशींग, सगळें अशें. सो तो ट्रेडिशनल एक 40 हय, वर्सां हय. तुमचो बिझनस चालूच आसलो. आतां लोकांक पयलीं भशेन ना की करे घेतले आनी गेली धांवली मंडपान, तशें ना. तांकां ती थीम आसता, तेजे मायन्यूट डिटेल्स आसता, डेकोरेशन आसता. सो ते तुमी कशें मॅनेज करता? ते कितें जालें, आमी पळय करे हाडटा. पयलीं कितें जातालें, कुमारा हाडून दिताली, प्रिंट आसताली. पण आतांच्या भुरग्यांक तें नाका. आतां लेटस्ट कितें तरी जाय. म्हणून हांवें ते एक स्टडी केली. म्हाका पयलीं पासून म्हणजे एक कलेची आवड आसली कळ्ळें. ल्हानपणा पासून म्हाका संवय कळ्ळें. मागीर हांवें कितें केलें, चल हेतून स्टेप घेवया, हेजेर कितें तरी डेकोरेट करया अशें म्हणून हांवें तें डेकोरेशन करपाक सुरू केलें. करे हाडून ते पेंट करून सगळें करून हांवें चालू केलें स्टार्ट. तुमी आतां म्हणलें की तुमकां ल्हानपणा पासूनच कलेची आवड अशी आशिल्ली म्हणून. सो ल्हानपणाची आमकां तुमची थोडी कला कितें सांगात? हांव आतां पळय खंय कोणाक गेलें, कितें खाल्लें, कितें केल्लें आसा तेंचें पळोवपाचें. पळयलें की ना हांव घरा येतालें आनी तशें हांव करून पळयतालें. मागीर घरान म्हाका आई कितें म्हणटाली, हें खंय तरी खाल्ला नाल्यार कितें तरी पळयलां. सो तुमकां ते क्युरियोसिटी आसा की बाबा ते कितें कशें केलां. सो तुमकां एक शिकपाची एक आवड खूब. हय. ओके. सो म्हाका शिक्षणाची आवड ना म्हणल्यार काय कलेची आवड आसा. सो कलेन शिक्षण घेवप हेंय एक शिक्षणूच आसा. सो म्हाका तुमी सांगू शकता कितें कितें वरायटी करता तुमी? नाल्ल, करे, सुपारी, सुरी. आणि मागीर आतां ते थिमा प्रमाणे दिता तुमकां? हय, तुमकां अशें आवडटा मागीर तुमी म्हाका आपणाक अशें जाय म्हणून फोटो धाडटा. त्या प्रमाणे हांव मागीर ऑर्डर्स करता. आणि गोंयान कसो रिस्पॉन्स आसा? हो ट्रेंड जो आसा हो आमचो गोंयचो न्ही, हो गोंया भायलो ट्रेंड. पण म्हाका भायले सुद्दां कोलकत्ता ते दिसा आमचे लग्न जालें, कोलकत्ता गेले, तांकां सुद्दां म्हणजे थंय आवडलें. ते कितें म्हणपाली हें कितें तांकां खबर ना. मागीर हें आमची संस्कृती म्हणून सांगलें. आमची हे मातये पासून तयार करप लग्नाक ही आमची गोंयची संस्कृती, ती आमी दवरपाक जाय. म्हणून हांवें तें कितें केलें, तकलेन घेतलें की ना स्टीलचें ना, प्लास्टीक ना, पण हांवें मातयेचें करतलें आनी दितलें अशें म्हणून हांवें तें एक हें केलें. आनी पण सांगली, पुण्या अशें खूब कडेन, बॉम्बे, हय हय आमचे खूब म्हणजे प्रोडक्ट्स वयता आनी गेले आमी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां. बरें. सो तुमी आमची जी पारंपारीक जी संस्कृती गोंयची आसा, दवरपाक दायज आसा, ताका एक मातसो ट्रेंडीस असो एक फ्लेवर दिवन तुमी बऱ्या भशेन प्रेझेंट केला. सो म्हाका सांगा, आतां तुमी सांगलें की तुमचे भावाचे चली, तुमची सून तुमकां खूब मदत करता. हजबंडाचो कसो कितें सपोर्ट आसा? हजबंडान म्हाका ह्या हितून भितर व्हेलें म्हणून हांव इतलें करपाक पावलें. आतां फुडें कितें प्लॅन आसा? तुमी आतां ऑलरेडी डेकोरेशनान आसा, प्लस तुमी ज्या प्रमाणे सांगतात तशें तुमी सामकें क्युरियस मायंड, शिकपाची तुमकां खूब आवड आसा. सो आतां तुमी हातून आयल्या, सो फुडें आनी कितें तुमचे प्लॅन्स? हांव म्हणजे हितून इन्क्रीज जाता तशें हांव, म्हाका कोण सांगता पळय तशें हांव करून दिवं शकता, ना म्हणू शकना.
करता हांव ट्राय करता तेजे. भुरगीं सो म्हणटा मा जातले ना हांव जातले म्हणटा. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही आणि कितें करता? म्हणजे आता हे करे बिरे आसा ते करतात तुम्ही, प्लस तुमच्या हजबंडाचो बिझनसूय तो सांबाळटा. म्हाजे वयले फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन म्हाजे शॉप आसा, हांव ते मी हँडल करता. हय, तेतूरू म्हाका आवड आसा. म्हणजे कितें कोणाक अर्जंट कितें जाय पडलें जाल्यार हांव ते मी स्टिच करून दिता तांकां. सो तुम्ही स्टिचिंगूय करता? म्हणजे थोडे थोडे हय, ओके. फॅन्सी ड्रेसाचे. धंदो बिझनेस आसा. आतां पयलीं म्हाज्या घोवान एकूच शिवाजीचो ड्रेस आनी एक कृष्णाचो ड्रेस हाडलेलो. मागीर तो कस्टमर येवपा लागले. मागीर आमी चिंतलें की हो वाडोवपाचो तो इनक्रीज करपाचो, कळ्ळें न्ही. म्हण हांवें करता करता हे इल्ले प्रत्येक सिजनाक इल्ले वाडोवन हांवें ह्या पर्यंत हाडलें. बरोबर म्हणजे ड्रेसा बरोबर हांव सगळे तेजे त्रिशूल तलवारी सगळे आहा ते हांव दिता. फेटे तेंचे टोपयो वेगवेगळे टोपयो, तुकारामाची वेगळी, वासुदेवाची वेगळी, अशे खूब आसा. एक आनी दोनूच न्ही, मुकूट म्हणजे अशे कृष्णाचे मुकूट वेगवेगळे. सो हो तुम्ही जो प्रकार आसा हो तुम्ही लग्नाच्या दिसांनी करता, आणि मागीर लग्नाचो जेन्ना सीझन आसता तेन्ना मागीर तुम्ही कशे? तेन्ना हळदी कुंकवाचे तशें सगळे आमी करूं शकता. फॅन्सी ड्रेसा प्रमाणे ते कृष्णाचे आसता पळय तेन्ना कृष्णाच्या हितून हांव कितें करप. हळदी कुंकवाचे म्हणल्यार ते तिळगुळाचे मडक्यो सजोवप, म्हणजे प्लेट्स करप. एक हळदी कुंकवाक हे तो वाडपाक कोणाक दिवपाक जाय हळदी कुंकवा जाल्यार अशे प्लेट्स हांव करता. आणि प्लस हे तुम्हीच केला? ने कुशनां तशें सगळें हांव, सुपारी सुरी नाल सगळें हांव सांगता. ते जे व्हंकलेक आतां वोटी कवर, परत चुडा कवर. सो तुम्ही लग्नाक बारीक 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 कितें गजाल्यो लागता त्यो तुम्ही सगळ्यो फक्त व्हंकल न्हवरो ना. सो आता हे तुम्ही करपाक म्हणलें तुमी 1-2-3 वरां अशें लागता. सो हे रेडी जातकूच मागीर फुडलो प्रोसेस कितें? फुडलो प्रोसेस नाल हाडपाचो आनी असो घालपाचो. हेजो जाय नाला, हय सोणयेचो नाल जाय. आनी नाल भितर भरना पण भरता तसलोच नाल जाय. हय हे पळय जालें असो पॅच करपाचो. सो आमची स्वामिनी जी आसा सुनंदा, तिणें एक बरी आयडिया दिल्या. पयलीं म्हणजे हो तिणें सांगले त्या प्रमाणे रियल नाल्लाचेर केला. आतां रियल नाल्लाचेर आमी केला. पण ह्या नाल्लान एक असो हुस्को आसता की लग्नाक आतां मेरेन सुकत काय म्हणून, फुटत म्हणून, सुकत म्हणून. सो तिणें एक बरें ऑप्शन दिला. तिणें एक बरी प्लास्टिकची अशी केस तयार केला, तितून सुंदर असो धाकटुलो असो नाल घातला. सो आमकां म्हणजे जे न्हवरेकार किंवा व्हंकलेकार आसता तांकां टेन्शन ना की बाबा आपलो नाल सुकत किंवा फुटत म्हणून. आणि ती सांगता त्या प्रमाणे अवघ्या 2-3 वरांनी ती हे रेडी करता. सो तुम्ही तुमच्या कर्या बरोबर तुमचे आनीकूय काय प्रोडक्ट्स आसा ते मातशे आमकां एक्सप्लेन करा. हो आसा साखरपुडो. ओके. शुगर साखर कशी साखर घालपाची? हय ओपन करपाचे, भितर साखर घालपाची. प्लस ही आता ही हेका म्हणटात ही ओटी पोटली म्हणटा अशी. सो हितून नाल घालता. असो नाल घालपा. ओटी भरली की ना हितून असो नाल घालपाचो आनी ते हँग करपाचे. ओके. जो व्हंकल आपल्या रुमालान बांदून त्या हातान पयलीं कितें करताले ते पोटाक बांदताले न्ही शॉल घेवन, तशें जायना आतां फॅशन न्ही. सो त्या हेकाय एक नवीन असो ट्रेंड. हय व्हंकल भितर सरता पळय तेन्ना ते तांदूळ भरून दारार दवरता. हे रिंग ट्रे साखरपुड्याक पळय यूज करता, रिंग दवरपा, मुदी दवरपा. ही रिंग ट्रे म्हणजे कस्टमायज लोक सांगता पळय तशें हांव करून दिता. सो हे तुम्ही आता करे जावं बाकीचे कितें करता तेजो रेंज कसो कितें आसता, म्हणजे प्रायस कसो कितें आसता? नवऱ्याचे करे आसता ते 7 आसता आनी व्हंकलेचे करे आसता ते 6 आसता. त्या प्रमाणे आमी 3000 2,500 स्टार्ट करता. ओके. सो मागीर तुम्ही तेका एडिशनल आनी कितें मोती म्हाका बरें दिसता तशें हांव करता.
म्हणजे Okay. कस्टमरांक म्हणजे हे दिसूंक जायना कित्याक म्हाका कशें बरें दिसता तें कस्टमरांक आवडूंक जाय न्ही. सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन मागीर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन दोगांची म्हणजे तुमी म्हाका काळजी. कोणें आतां हें केलें न्ही जाल्यार हांव बरें आसा म्हाका खूब बरें दिसता पण हांव आनी बरें करता कळ्ळें न्ही. आनी लोकांक कितें दिसता म्हाजी प्रायस चड दिसता पण प्रायस म्हळ्यार म्हाजी क्वॉलिटी आसा हांव क्वॉलिटी म्हजी हालोवंक शकना. ओके, आमच्या आतां गोंयान तुमकां गोंयूच न्ही तर सगळे देश सध्या आनी सगळे जगभर पळोवंक लागल्या. सो ह्या अशा थोडी काय फार बायलां आसात जी आपली स्वप्नां धरून दवरल्या की आसूं आमी फुडें केन्ना तरी करुया किंवा प्रत्येकाच्यो आपल्यो स्वताच्यो कितें अडचणी आसता. अशा बायलांक तुमची कितें मेसेज? हांव समज करा तुमी करा धंदो बिजनेस हो करपाकूच जाय. घरान बसून गजाली करप हें नॉट वेल कळ्ळें न्ही. तेन्ना ते करपाचो धंदो बिजनेस. आतांची तरूण भुरग्यांक हांव सांगूंक शकता की तुमी करा बिजनेस हो करा सर्वीस फाटल्यानूच धांवू नाकात. प्लस हे सुद्दां केल्यार तुमकां फायदो आसा. म्हणजे ही स्वमिनी आशिल्ली सुनंदा चोडणकर, शी इज इंटू दीस बिझनेस. तिणें आमकां एक बरी मेसेज दिली की ती गोंयचे दायज गोंयचे ट्रेडिशन जी ते दवरता ताका एक मातसो बारीक ट्रेंडी सो एक फ्लेवर दिता आनी लोकां मुखार प्रेझेंट करता. गेली 40 वर्सां ती ह्या बिझनेसान आसा. आमच्या ह्या स्वमिनी खातीर एक मोठें एग्जाम्पल. सो प्रुडंटाक पळयत रावात, स्वमिनीक फॉलो करात. नमस्कार.